फाटली विधानसभा जर पळयली आमी जाल्यार जे कोण अपक्ष रावले ते आयज प्रत्येक जाण आपापल्या पार्टी कडेन अलायन्ड आसा। त्याच विधानसभेन जे कोण पार्टी बरोबर असले ते आयज खंय तरी अपक्ष रावल्या। तितके तितूर काहीशे नवे चेहरे सुद्दां आमकां अपक्ष म्हणून पळोवपाक मेळटा वेगवेगळ्या मतदारसंघात। असोच एक चेहरो आयज आमच्या बरोबर जुळटा ह्या प्रोग्रामान, ते म्हळ्यार संदीप खांडेपारकर बाब। वेलकम टू द शो ह्या कार्यक्रमान आमच्या। म्हाका संदीप बाबाक वेगळी वळख करून दिवपाची ना, कित्याक तर फॉर्मर कुर्ती खांडेपारचे सरपंच जावन आसा। बरोच त्यांचो सोशल वर्कान काम आसा, तशेंच राजकारणाय तांचें आसा। 35 वर्सांचो काळ तुमी बीजेपी बरोबर पळयलो, ओके। आनी आतां ह्या टायमार तुमकां कित्याक दिसलें की अपक्ष म्हणून निवडणुकीन देंवचो? हेज्या पयलीं तुमी केन्नाच स्टेट असेंब्ली इलेक्शनाच्या निवडणुकीन तुमी देंवोंक ना। 35 वर्सांचें तुमचें रिलेशन आहा बीजेपी कडेन। कितें आसलो तो मुवमेंट की तुमकां दिसता की 2022च्या इलेक्शनान तुमकां अपक्ष म्हणून निवडणुकीन देंवचें कशें? मातशें करेक्शन करता। 35 वर्सांच्या काळान हांव राजकारण पळयलां, पूण बीजेपीन 22 वर्सां, 2000 आयिल्लो, 22 वर्सां एक्झॅक्टली जालीं। आनी 22 वर्साच्या काळान बीजेपीन म्हाका 2007 लास्ट मिनीट म्हणजे 14-15 दीस आसतना तिकेट दिली। अरावंड 6000 मतां पडलीं, पूण तेन्ना मतदारसंघान उजगांव पार्ट येतालो। आनी 12 जेन्ना एक्चुअली हांवें मागीर काम केलें नेटान, तेन्ना युती जाली। आनी युतीच्या हातून मनोहरबाईन हांव प्रत्येकाक सांगलां, खूब चॅनलांनी घेतलां तेन्ना, की युती जाल्ल्या कारणान वातावरण पोशक आसा आनी आपूण मुख्यमंत्री जातलो। आनी आमी सगळ्यांनी मान्य करून युतीच्या कॅन्डिडेटाक लोक काम केलें। मागीर 17 एक्चुअली सामकें लोकांचें मत जाल्लें। इवन म्हाका सगळ्यांनी सो मेनी पीपल हॅव कॉंग्रेच्युलेटेड मी इन एडवान्स, इतलें बरें वातावरण आशिल्लें म्हाजें नांव। पूण पक्षान वेगळो विचार केलो आनी परत मनोहरबाई डिफेन्स मिनिस्टर आसतना ताणें आयले आनी तांच्या अनेक कार्यकर्ते घेवन हांव थंय गेलो, तांकां कन्विन्स कर म्हणून सांगलें। आनी शेवटी एक निर्णय जालो की फुडली तुका, ह्या हाजेर हांव रावलो। सो आयुश्याची कितलींशींच वर्सां अशीं वतकीर समाज सेवा करून आनी एक उमेद आशिल्ली की फुडें वचून विधानसभेन पावचो, लोकांचो आवाज उठोवंक मेळटा, लोक कल्याणाच्यो गजाली सभाघरांत मारूंक मेळटा, लोकविकास समाज विकास घडोवन हाडूंक मेळटा, तें करचें। आनी त्याच वेळार आतां परतें जेन्ना हें बीजेपीन सूत्र धरलें की भायल्या मनशांक हाडप आनी तांकां दवरप, तेन्ना आनी पर्याय नाशिल्लो। बरें आरोग्य आसतना म्हाका दिसलें की एकदां हांव लोकां फुड्यान, लोकांची तीव्र इच्छा आसा की तूं आसचो। आनी कार्यकर्ते खुबशे म्हज्या फाटल्यान आशिल्ले की तूं ह्या फावटी लडोवपाचीच म्हणून। सो सगळी तयारी आशिल्ली आनी ते तयारी भितर हांवें ठरयलें की एकदां काय जायना, हांव फुडें वतलों। आरोग्य बरें आसतना फुडें वचून लोकांची सेवा करप हें हांवें ठरयलें आनी ताका लागून हांवें अपक्ष फुडें सरलो। बरें, 2022 तुमचें मातशें खंय तरी मन दुखावलें, पार्टीन तुमकां टिकेट दिली ना। रवी नाईक जे दुसऱ्या पक्षांतल्यान बीजेपीन आयले आनी तांकां टिकेट मेळ्ळी। हांव तुमकां एक विचारपाक सोदतां की अशें जेन्ना पार्टीचें फाटबळ जेन्ना फाटींतल्यान वता, अपक्ष जेन्ना वचचें पडटा, नो डावट तुमचो सोशल लायफ आसाच, तेन्ना जेन्ना तुमी सुरवात करता तुमकां कॅम्पेन मोमेंटम जाका म्हणटा आमी, कॅम्पेनाचें जे लाट म्हणटा ती तुमी फाटल्या आतां नॉमिनेशन ते आतां पर्यंत कशें पळयता? थोडे दीस उरल्यात वेंचणुकेक। डे वन फावतून म्हाका दिसता द डे वन वेर आय हॅव स्टार्टेड, लोकांचें म्हाका ग्रिटींग जें आशिल्लें उत्स्फूर्त सामको प्रतिसाद आशिल्लो आनी ताका लागून म्हजी उमेद वाडत गेली। जसो जसो हांव लोकांक मेळपाक लागलो, आमी आसा बरोबर आहा, आमी आसा बरोबर आहा, सर तूं फुडें, बरें केलें तुवें, बेस्ट केलें, ह्या फावटी बल्लो तो, अशे शब्द कानार पडले काय ना की उमेद येता। आनी ते जर नाशिल्ले, एखादलें मातशें खंय तरी आरे हांवें केलें तें योग्य केलां काय ना असो विचार येवंक शकता, तो ना। आनी दिसान दीस उमेद वाडोवन काम केलें तरी म्हाका पुरो जायना। आतां जवळ जवळ एक दीस आमी म्हाका दिसता 9 जरी कॅम्पेन ठरयली, कार्यकर्त्यां कडेन उलोवप येता, 11-12 जाता, परतो हांव 5 फ्रेश आसता, उठून 6-6:30 पर्यंत तयार जाल्लो आसता। म्हणजे हार्डली 4-4:30-5 वरां सुद्दां निदान आसतना एकदम फ्रेश आसता। दॅट इज बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल आनी लोकांचे जे शब्द कानार पडटा तातूंत उमेद वाडिल्ली आसता। ओके, अशें कितें म्हणजे आतां तुमी नो डावट बीजेपीन तुमकां टिकेट दिवंक ना, म्हणजे तुमचे जे समर्थक आसात, तुमचे वांगडी आसात, ते खंय तरी तेंची मनां दुखावले आसतली, तुमचेंय मन दुखावलें, तें एक जर सायडीक दवरलें आमी, जाल्यार अशें कित्या खातीर दिसता की संदीप खांडेपारकाराची गरज आसा फोंड्या मतदारसंघात? अशें कितें आसा? म्हाका दिसता लोकांक दिसता ती हांवें केल्ली निस्वार्थ सेवा, कारण राजकारणांत आज खूब कमी जाल्ली आसा। स्वताच्या फायद्याक लागून म्हणजे भ्रश्ट निर्लज्ज चारित्र्यहीन राजकारणी चड जाल्ले आसा गोंयांत।
आनी गोंयची जी दुर्दशा जाल्ली आसा सगळ्या बाबतींत तुमी बारीक पळया फाटल्या काळांत कोणाचो ताळतंत्र कोणा ना, सरकारांतल्यान मंत्री दुसऱ्यान चल्ले म्हणून घालता आरोप. सो खंय तरी डेफिशिएट ऑफ लिडरशीप म्हणजे कितें तेंच कळना. आनी कोण म्हणटा ड्रग तो हाडटा. म्हणजे जनतेचें भलें कित्यान हांव जेन्ना कितें सदांच म्हणटा राजकारण्याचें एकमेव उद्दिश्ट आसा जनतेचें कल्याण आनी फक्त जनतेचें कल्याण. हे एकमेव ध्येय घेवन राजकारणी मनशान काम करूं जाय आनी तें प्रत्यक्षान साकार करपा खातीर निस्वार्थ निश्प्रभपणे काम करपाची गरज आसा. ती खूब कमी दिसता. आनी लोकांनी म्हजो अनुभव पंचायतीन घेतलो जेन्ना सरपंच आसतना 2 वेळा आनी जवळ जवळ म्हजी बायल आनी हांव मेळून आतां 20 वर्सां कंटिन्युअस आसा. 20 years इज ए बीग टायम. आनी म्हणजे जवळ जवळ एक जनरेशन गॅप कसो म्हणजे भुरग्यांनी बापायन पळयलें भुरगे आतां आमचे कडेन डील जाले आनी तांणी पळयलें आमची निस्वार्थ सेवा म्हणजे कशी समाज सेवा करप, लोकांक ग्रीट कितलें करप, कितले नम्रतेन लोकां कडेन वागप. तुमकां सांगलें तेजें एप्लिकेशनां हांवें बरयता लोकांक कोणाक सांगतालें पंचायती एप्लिकेशन हाडून दी हांगा म्हाका बरोवंक कळटालें पळयता 15-20 एप्लिकेशनां बरोवप, तांकां तें ऑन द स्पॉट दिवप. निरपेक्ष भावनेन जें काम केलां. आनी बापायचें सदां सांगणें आसतालें की मनशाचो आशिर्वाद पयलो उलोवन घे, कार्यान मागीर मेळटलो. गरीबाक जर तुवें बाबा यो बस कितें आसा ताका देव बरें करून दिसता, थंय पयलो आशिर्वाद मेळटा आनी ताजे नंतर काम जालें जाल्यार आनी मोठो मेळटा. आनी आशिर्वादाची इतली शक्ती कित्यानूच ना. पयशे येतले वतले आनी कोट्यांनी रुपया सुद्दां जातल्यार तुज्यान आशिर्वाद एक कमोवचे पडटा कार्यांतल्यान कर्तुत्वांतल्यान वागण्यांतल्यान. 20-22 वर्साच्या तुमच्या ह्या बीजेपीच्या प्रवासात आयज तुमकां खंय तरी दिसता की बीजेपी बदलल्या. नो डावट कसली गोष्ट बदलता, आमी बदलल्या, तुमी बदलल्या, काळा वेळा बरोबर आमकां पांयर पांय हें करपाक कंटिन्यू करपाक जाय सर्वीस. त्या टायमार हांव एकूच विचारपाक सोदता की आयची बीजेपी जेन्ना खरेंच अशे खूब लोक म्हणटा की ना ती बीजेपी वेगळी, मनोहर पर्रीकराची बीजेपी वेगळी, ही बीजेपी वेगळी, तुमी 20-22 वर्सां काडल्या ह्या पक्षात, आयज दिसता बदलली कशी? ना बदलली म्हणजे खूब बदलली. कित्याक आमकां जे इनिशियल आमचे बीजेपीचे जे विचार आशिल्ले, विचारांची जी धारणा आशिल्ली ती आनी हें पळयत जाल्यार खंय कितें ताळतंत्रूच ना जालां. म्हाका दिसता अशें म्हणटा की एक बी सुद्दां पेरली जाल्यार कोंब येवपा 15 दीस वता. पूण आतां हे रातयान एक बीजेपीचें कातणें घालता आनी बीजेपीन भितर धाडटा आनी ते मागीर कातणें काडून उडयता. त्याच मनशां परते घेता. म्हणजे खंय विचारधारा उरली. होच फोंडेचो आतां आमदार जो आसा 2002 इलेक्शनाक 3 दीस आसतना म्हणजे सगळें प्रिंटींग बी जाल्लें डेप्युटी सीएम ही डिजर्टेड. म्हणजे आनी आतां परतो म्हणजे कशें कांयच कळना कितें चल्लां तें. बरें, बरेचदा जेन्ना अपब्रिंगींग जाता एका पक्षान 20-22 वर्साचो काळो खूब व्हडलो आसा तेन्ना खंय तरी आमी एटॅच जाता, एक फॅमिली जाता. ह्या इलेक्शनाक जेन्ना तुमी निवडणुकीन गेले तेन्ना खंय असो प्रेशर आयलो बीजेपीचो किंवा पक्षाचो किंवा काही नेत्यांचो की फाटी घ्या म्हणून? प्रेशर खूब आशिल्लो. निमाणें सुद्दां म्हणजे फॉर्म भरतकीर सुद्दां म्हाका काही मुंबयच्यान सुद्दां लोक आयिल्ले आनी तांणी सुद्दां म्हाका खूब कन्विन्स करपाचो तयारी केली. ना तुमकां पार्टीन मोठें पोजिशन हें दितलें तें दितलें. कोण नेते आयले ते तुमकां खबर आसा मुंबयचे. ताजे सुद्दां लोक येवन आनी मुख्यमंत्र्यान स्वता सुद्दां म्हजे कडेन उलयल्ले आनी खूब प्रेशर केल्लो. पूण हांवें सांगलें ना दिवपा जर म्हाका कितें मेळपाची जर आशिल्लें हांवें म्हजें सांबाळ्ळें जाल्यार आज केदो व्हडलो मनीस जातलो आशिल्लो. सो तातूंत म्हाका दिलचस्पीच ना. हांवें आयुश्यभर दिलां. सो पयशाचें राजकारण जें म्हणटा किंवा राजकारणांतल्यान पयशे करप म्हणटा तेतूर तुमकां इंट्रस्ट ना? पावर ऑर फॉर एग्जाम्पल एक पोजिशन ऑफ पावर दिलें जावं पयसो हांवें केन्ना ताका किंमतूच दिवना आयुश्यान. म्हाका कितें आसा म्हाका एक लोकांची सेवा करपाक जो आनंद मेळटा तातूंतल्यान आशिर्वाद घेवप हें एकमेव म्हाका म्हणजे दिणाऱ्यांतलो आनंद तुका मेळ्ळो की परोपकार करप हें व्यसन जाता. तशें म्हाका तें एक व्यसन जाल्लें आसा आनी ताका लागून तें बाकीचें म्हजे तकलेन कांयच वचना. आनी लोकांनी निर्णय घेवन अशें थारायलें हांवें. म्हाका जर म्हजे इतल्या वर्सांचे सेवेक लागून लोक निर्णय घेतले आनी म्हाका खात्री आसा लोक योग्य निर्णय घेतले म्हणून. ओके, तुमच्या आतां ह्या मतदारसंघान तसो प्रभाव एमजीपीचोय दिसता. प्रभाव म्हणजे फाटली काही जर इलेक्शनां पळयल्या आमी एमजीपीचो प्रभाव पळयला, आमी काँग्रेसीचो पळयला, बीजेपीचोय पळयला. आतां ह्या सगळ्या बोवाळांत आतां जे उमेदवार आहा तुमचे अगेन्स्ट, हांव तुमकां रेफरन्स धरून काँग्रेसीचो उमेदवार पळयता आनी बीजेपीचो पळयता आनी एमजीपीचो पळयता.
हातूर न्ही खंय तरी दिसता की तुम्ही कोणाची तरी मतां स्प्लिट करता. तर कोणाची असो प्रश्न पडलो काय ऑब्वियसली बट ऑब्वियस भाजपाचे, कित्याक तुमच्या बरोबर भाजपाचेच काही कार्यकर्ते अटॅच्ड आसा. ती भाजपाची मतां कमी करून काँग्रेसीक फायदो किंवा मगो पक्षाक फायदो किंवा आनीक तिसऱ्या कोणाक तरी किंवा चवथ्या कोणाक तरी फायदो अशें तुमकां दिसना? म्हणजे तुमचेर जेन्ना हो आरोप जाता की तुमी स्प्लिट करपाक मतां रावल्या आनी स्प्लिट करपाक जाल्यार कोणाची मतां? म्हाका दिसता बीजेपीची. हांव जिखपाक रावला. लोकांचें परसेप्शन कितें आसा म्हाका लागूच जायना. हांव कितें स्प्लिट करपाचो धंद्यानूच ना. हांव कॉन्फिडंट आसा की आय एम विनींग 100%. आनी हो जो प्रचार आसा काही लोकांचो की कोण काल म्हाका सांगूंक लागलो येवन हांव हसत रावलो, तुजो एक प्रचार सुरू केला म्हणून लागलो. नवो प्रचार म्हणजे कसो की तूं ती मतां फोडून भाजपाच्या मनशाक निवडून हाडपा दिवपाक रवी नायका. हांव म्हणलें कशें तुमी आयकता तरी कशें हें? हांव आशिल्लो 22 वर्सां भाजपान. म्हणून हांवें म्हटलें की तुमी बीजेपीची मतां फोडपाक दिसता अशें म्हाका तरी दिसता. हांव म्हणलें आशिल्लोच भाजपान, हांव बरोबर राविल्लो कॅन्डिडेटाच्या, जाल्यार पडपाचो प्रश्न घेता. स्प्लिट करून जिखो जाय हें कितें प्रश्न आसा? ही एक थियरी. एक मनीस फोंड्यान राजकारणी आसा, म्हाका दिसता तो इतलो डेस्परेट जाला पावराक की ताणें कोविडा वेळार बी लोकांचो माल व्हरून विकलो आनी आपणें समाजकार्य म्हणून ताका तोपी घालून पुलीस स्टेशनार पावलो. ताज्या नंतर हांव आयकता म्हाज्या म्हऱ्यान एक मनीस आयलो नाका जितलो 5 लाख रुपया म्हळ्यार घेतले PSI पोस्ट दिता म्हणून. ते आतां कितें जालां फुडें नकळो. पूण दॅट पर्सन हॅज टोल्ड मी 5 लाख घेतले म्हणून. हो आज 5 लाख घेता, कोणा तरी माल व्हरून टोपयो घालता, डेस्परेट फॉर पावर. तो खंयच्याय दाराक वचून प्रचार करता, अपप्रचार. तो अपप्रचार म्हजे जे क्रेडेन्शियल आसा, इट्स क्रेडेन्शियल विथ मी. वाय शूड आय बी बॉदर्ड अबाउट समबडीज अपप्रचाराचेर? म्हाजे संबंदूच ना ताका. तुमचो क्लियर कट डिरेक्शन आसा की आपूण ह्या मतदारसंघान जिखपाक रावला. 100% जिखपाक रावला आनी लोकांनी निर्णय घेतिल्लो आसा. आनी हांव निवडून येता म्हणजे तुम्ही पळया न्हय, सर्वे पळयात कोण वयर आसा. आनी आय हॅव नॉट टर्न एनी स्टोन अनटर्न. म्हणजे लोकांक मेळपा पासून जवळ जवळ 9 वरां, 9 ते 10 वरां फाटले 22 दीस नॉन स्टॉप भोंवता. बिल्डिंग्यो चडल्या. जाका जर तसो हें नाशिल्लो इतले त्रास काडूंक शकता सारकें. ओके. अनलेस यू सी अ विन, कॅन यू गेट युअर सेल्फ मोटिवेटेड टू वर्क सो हार्ड? तुमकां हांगले 4 वरां बी काम करता कोणूच करूंक शकता? तुम्ही सांगा. सो तुमचो गोल सेट आसा, तुमकां खबर आसा फुडें खंय वचपाक जाय आनी ती विक्ट्री आसतली. आनी आय एम ऑलवेज फर्म अबाउट माय गोल. आय एम व्हेरी ट्रुथफुल, ऑनेस्ट पर्सन. पीपल नो मी फ्रॉम माय क्रेडेन्शियल्स. आनी हांव सदांच म्हणटा, मॅन हू हॅज नो रूट टू मॅन नेवर डीड बिकम अ मॅन, लिव्ड अँड डायड एज ही बिगॅन. सो यू हॅव टू सेट अ ट्रेंड, यू हॅव टू सी अ गोल अँड वर्क फॉर इट. That is success, and I am going to achieve that success with the cooperation and blessings of all the people of Ponda constituency. बरें. तुमचो हो प्रवासान न्ही जेन्ना एक आयडियोलॉजी चेंज जाता तेन्ना ऑब्वियसली दुसऱ्या पक्षान वचपाक खंय तरी डिफिकल्ट जाता, बिकॉज प्रत्येकाच्या पक्षाची आयडियोलॉजी वेगळी आसा. ह्या इलेक्शन सिजनाक हांवें पळयलां की इट हॅज बिकम अ मार्केट. म्हणजे तूं लिडर, तूं यो, तुजें कितें तें पळोवया. आतां तेजेर हांव नंबर आनी बाकीचे ते टर्म्स एंड कंडिशन हांव घालिना, बट हे इलेक्शनाक हांवें खूब पयलें. फाटली इलेक्शनां हांवें तरी केन्ना पळोवंक नासली. ह्या हितूर जर एक विचारपाक सोदता की हांव एक इलेक्शन जिखपा खातीर ऑब्वियसली एक मोमेंटम लागता, एक कॅम्पेन लागता, एक जिद्द लागता, तुमी जशें म्हटलें एक गोल लागता. तितूर भितर एक पक्षाचें बळ सुद्दां लागता. तें पक्षाचें बळ कशें की फाल्यां गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक जाय, हांवें तुमकां कित्याक मत मारचें जाल्यार ऑब्वियसली तुमी गव्हर्मेंटान आसपाक जाय. हे काही क्रायटेरिया सुद्दां सेट जातात जे तुमकां राजकीय पक्षा बरोबर मेळटा, राजकीय पक्ष किंवा रिजनल पक्षा बरोबर मेळटा. ह्या सिजनाक बरेचशे जाण आसले पार्ट्यो, तुमच्या मतदारसंघानूय आसले. ते तुमकां कित्याक दिसलें की इंडिपेंडंट वचचें म्हणून आनी खंयच्या पार्टेक नव्या पार्टेक जॉयन जावचें न्हू? ना, म्हाका ऑफर आयिल्ल्यो. लास्ट सुद्दां म्हाका ऑफर आशिल्ली. ती 2 फुलां म्हणशी तुमी आतां म्हाका? ना 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 ना, वेगळी आसली. वेगळी आशिल्ली. हांव कित्याक इवन द सिटींग कॅन्डिडेट, वन ऑफ द सिटींग कॅन्डिडेट, वन ऑफ द सिटींग कॅन्डिडेट इन पोंडा ऑल्सो ताचे पार्टीक म्हाका ऑफर केली. इनफॅक्ट 2. म्हणजे हांवें कितें ठरयलें की शेवटी आमी म्हणटा उडयो मारप. म्हणजे तांच्यान आनी म्हज्यान फरक कितें उरलो? आनी आय एम नॉट डेस्परेट फॉर पावर. लोकांक जर म्हजी सेवा जाय, म्हाका घरा कांयच व्हरपाचें ना. आयदर वे हांव म्हजेच कामाचे करून मोडटा. सो आय एम नॉट डेस्परेट फॉर पावर. सो म्हजे क्रेडेन्शियल हांवें प्रस्थापीत समाजान केल्ली आसा. म्हज्या कार्या वयल्यान
म्हज्या वागण्या वयल्यान, म्हज्या कर्तृत्वा वयल्यान आनी म्हज्या ऑनेस्टी वयल्यान लोकांक जर दिसलें असो लिडर आमकां फोंड्यान जाय, अशे तरेचो आमदार जाय, वन हू हॅज गॉट अ कॅरेक्टर, वन हू हॅज गॉट अ कॅपेबिलिटी, वन हू हॅज गॉट अ कमिटमेंट, वन हू हॅज गॉट अ क्रेडिटेबिलिटी, and one who has very important has got a concern of people. The 5 parameters which are सामाजिक क्षेत्रांत, राजकीय क्षेत्रांत और वैयक्तीक जिवनांत अत्यंत म्हत्वाचे, आनी ते हांवें सदांच म्हजे कडेन तांचे कमिटमेंटाचे बद्दल आय हॅव ऑलवेज बीन कमिटेड. आय हॅव ऑलवेज प्रूव्ड माय कॅपेबिलिटी एज ए कॉन्ट्रॅक्टर और बिल्डर. हांवें जें कितें उबें केलां तें म्हज्या कॅपेबिलिटी लोकांक खबर आसा. क्रेडेन्शियल्स म्हजी खबर आसा समाजान, पत म्हणटा जी बँक बिवरेजार ते. आनी आय हॅव कन्सर्न दॅट इज माय इंटेन्शन अँड कॅरेक्टर हॅज बीन व्हेरी व्हेरी ओपन. आय एम ए ओपन बूक टू द सोसायटी. ओके, बरें. हे इलेक्शन आनी एक गजाल म्हणपाक सोदता की हांव हे इज लायक गोवा इलेक्शन प्रिमियर लीग बीन कशें म्हणटा आमी, किंवा गोवा इलेक्शन लीग ही, त्या हितूर बरेचश्यो पार्टी आसा ज्यो हे लीग खेळटा. तुमच्या हातीन बॅट आसा, तुम्ही खंयच्याच पक्षाक खेळना, तुम्ही इंडिपेंडंट खेळटा. लास्ट बॉलाक जर 6 मारली आनी जिखले जाल्यार तुम्ही खंयच्या टिमी बरोबर वतले? हो मोठो प्रश्न लोकांक पडला. हांव व्हेरी क्लियर आसा ताजेर. हांवें पयलीं सांगलां जनतेचें हित, म्हजें जेन्ना इंटेन्शन्स आर व्हेरी क्लियर. म्हाका फक्त लोकांचें हित कित्यान आसा हें जें दिसता खंय क्लियर कट, म्हजो पर्सनली गो कडेक दवरून बीजेपीन दुखयलां म्हणजे बीजेपी फॉर्म करता जाल्यार हांव वचचो ना. इट इज अनटचेबल टू मी. दॅट डोर इज ओपन. असलें थरयनासतना जी पार्टी सरकार करता आनी योग्य कार्य करून फोंडेचो विकास सादूंक मेळटा इन ए शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम. जशें हांवें सांगलां आय वील हॅव माय पॅरामिटर्स. हांवें खूब कडेन सांगलां, त्या इंटरव्यूनी सांगलां म्हज्या की डेटा बेज आसतली फोंडेची, तातूंत म्हजे KYC फॉर्म आसा, ताजेर सगळें एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द नीव MLA, expectation from the government, local problem, social problem. 45 parts आहे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तितल्या पार्टांचे सगळें थंय डेटा भरिल्लो आसतलो. आनी आय वील वर्क फॉर पीपल. सो पीपल सेंट्रीक आनी लोकांच्या मनांतलें फोंडें साकार करपाचें तें काम सामकें तळा ग्रासरूट लेवला वयल्यान सुरू जातलें. आनी प्रत्येक 6 म्हयन्याक म्हजो स्वताचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट, म्हणजे वॉट इज माय सक्सेस रेट, 50%, 70%, 80%, whether I have got that conviction about me to go to the people and face people. And ताजे वयल्यान unless you set a target, you don't know where we are progressing and what we are doing. म्हजें सदांच एक हें आसता, हांव म्हजो परफॉर्मन्सूच जज करता, म्हजें वागणेंच जज करता. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा इट इज द बिगेस्ट थिंग. आनी आय हॅव बीन कम अप विथ अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. म्हणजे स्वताचे कितें कितें डिफेक्ट आसले ते एलिमिनेट करून 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 फुडें सरत आसा. सो फाल्यां जर दिसलें की बीजेपी गव्हर्मेंट फॉर्म करता जाल्यार तुमचो तांकांय तेंको आसतलो, काँग्रेस किंवा बाकीचे मेळोन जर करता जाल्यार तेंको आसतलो, आनी थर्ड फ्रंट जे एक वेळ जावं शकता अशें आमी म्हणटा जालो जाल्यार तुमचो यू वील बी ओपन टू दॅट आयडिया. आनी कार्यकर्ते कॉन्फिडन्सान घेवनूच आसतले, ते कांयच लिपोवन दापोवन कांय नासतलें. एवरीथींग वील बी विथ मी. नाल्यार निवडून आयलो नाच जालो बरें, असलें कांयच आसचें ना. बरें, चडशे कांय रिलॅक्स घरा आसतलो, लोक आसतले बरोबर, लोकां बरोबर आसतले आनी लोकां बरोबर आसून निर्णय जवळ जवळ सामुहीक, तातूंत कितें आशी जाल्यार समजून काडून कित्यान आमचें हित आसा हें एक ठरोवन ते निर्णय जातलो. ओके, बरें. म्हाजो लास्ट क्वेश्चन हो की रवी नाईक बाब बरेंचदा म्हणटा आनी फाटल्यां कितकीशीं वर्सां आयकल्या की फाटली वेंचणूक जावं किंवा आतांची वेंचणूक जावं कितें आहा अशें फोंड्यान, कितें उरलां विकास करपाचो, कितें उरलां, कितें सगळें जालां, सगळें जालें जाल्यार आनी कितें करपाचें. हांव तुमकां तांकां विचारना, हांव तुमकां विचारता. तुमी निवडणुकीन देंवल्या, भाजपाक आयज ते रिप्रेझेंट करता, जिखले जाल्यार ते भाजपाचे आमदार म्हणून वतले, बट तुमी खंय तरी तांकां फायट दिता. तुमी म्हणटा तो जिको शकना, हांव जिखपाक सोदता, इंडिपेंडंट हांव व्हरता. हांव तुमकां विचारपाक सोदता, फोंड्या मतदारसंघान रवी नाईक म्हणटा सगळें जालां, कितें उरलां? हांसपा सारकी गोश्ट ही. खरें म्हणल्यार सगळें जर ताणें केलां, अमित शाह कितें आयलो फोंड्या, अमित शाह कितें अडचो पडलो, 2दा फडणवीस आयलो, 4दा मुख्यमंत्री आयलो मिटिंग्यो घेवपाक कार्यकर्त्यांच्यो, आनी आतां कालच्या पेपरान राजनाथ सिंग येता, स्वताक लिडर म्हणटा, जो एक चीफ मिनिस्टर खासदार जाल्लो. इतले नेते हाडचे पडटा. खंय तरी बळ कमी पडलां. लोकांक दिसलां आतां ही इज द विकेस्ट कॅन्डिडेट ऑफ बीजेपी.
ताका नेतो म्हणून घेतलो, ताणें वचून दुसऱ्या मतदारसंघान प्रचार करपाचो. हम्म. तो सोडला आनी हाका वाटावपाक सगळेच झाडाक येता. नॅशनल लिडर्स येता. सो आनी आमी वता ते लोक सांगताले उदक येना खंयचे, रातचेंच येता, हांगा रस्त्यार घरान वचूंक पावसान मेळना, हें भरिल्लें आसता. पात्रांव कितल्या फावटी सांगलें, कालूच एकटो घरा 40 वर्सां जालें म्हणून लागला. आमी सांगता एक घरा कडेन रस्तो हाड म्हूण खडपा बांदार भितर 40 वर्सां आमी घर बांदलें म्हळ्यार 38 वर्सांनी. हें म्हणून लागला हांगा रस्तोच जायना. आनी कितलो एक म्हज्या कोतान एक 70-80 मिटर्सां सारकें फोंडकुलां पडलें, खडगे आसा. तांणी म्हणून आमी घर बांदतना हो केल्लो म्हणून. ओके. सो आनी एक मनीस म्हणटा सगळें जालां म्हणून. आसपा सारकें न्हय, सिवेज थंय प्लांटूच येवना, अंडरग्रावंड केबलिंग करूं जाय. बरें. सो तुमकां कितें दिसता तुमचें सध्या कॉम्पिटिशन कोणा कडेन आसा? रवी नायकाक तुमी रूल आवट केलो, बीजेपीक तुमी रूल आवट केलो, तुमचें कॉम्पिटिशन कितें? हांव तुमकां फ्रँकली सांगता, कोणाकूच वीक धरना, कोणाकूच वीक धरना. आनी हांव स्वताक स्ट्रॉंगूय समजना. ओके. राजकारणान म्हणटा तें एवरीबडी इज अ कॉम्पिटेटर आनी यू कांट रिलॅक्स. ह्यो जर तूं लोकांची सेवा करता, सेवा करपाक लागून तुवें जे एफर्ट घेवं जाय, खंयच्याय कार्यान कार्य सिद्धीक व्हरपाक तुवें अशें म्हणटा सामर्थ्य हे चळवळीचे जे जे करिल्ले तयांचे शेवटी अधिश्ठान पाहिजे भगवंताचें. अधिष्ठान भगवंताचें जायच, पूण चळवळीचें तूं त्रास काड. सक्सेस इज 10% आस्पिरेशन, 90% प्रस्पिरेशन. सो अनलेस यू एफर्ट घाल्या शिवाय. आनी म्हज्या ल्हानपणांतल्यान एक वाक्य आसा सक्सेसाचें, कामाचेर निश्ठा आनी घामाचेर श्रद्धा. निश्ठा कामाचेर, काम निश्ठेन करूं जाय, कोणाचें आसूं, स्वताचें आसूं, लोकां खातीर आसूं, निश्ठेन करूं जाय. आनी घामाचेर श्रद्धा. आय डोंट रिलाय ऑन इट. हांव स्वता काम करता. एक पयलीं ल्हानपणांत बापूय बी म्हाका सांगता कितें, जो दुसऱ्या वरी विश्वास आला त्याचा कार्यभाग बुडाला, जो स्वयेशी कष्ट गेला तोच खरा. ओके. संदीप बाब, हांव जाणा तुमी कॅम्पेन मोडान आसा सध्या. तुम्ही जशें म्हटलें की कमीत कमी वेळ तुमची स्लीप आसता, बाकीचे चडसो वेळ तुमी आर ऑलरेडी कॅम्पेनींग. त्या हितूर वेळात वेळ काडलो आनी ऑब्वियसली तुमचे सुंदर अशें सारके बाग लॉंगान आमकां एक इंटरव्यू दिलो, त्या खातीर देव बरें करूं. तुमच्या सगळ्या राजकीय प्रवासाक शुभेच्छा म्हाज्या कडच्यान. आनी ऑब्वियसली येता त्या इलेक्शनाक फोंड्याचो पात्रांव कोण तो म्हाका दिसता आमकां 10 मार्च मेरेन कळटलो. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.